सर सद्याक तुमी विद्युत भवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिसा कडेन आनी हांगाचे सेवेज ओवरफ्लो जाता तशें तुमी पळयल्या तर तुमकां कितें सांगचें दिसता हेजेर? म्हाका पणजे स्मार्ट सिटी अशें म्हणटात ते भारतीय जनता सरकाराचे काल्पनीक वर्ड्स अशें दिसता. काल्पनीक म्हणजे कितें आर्टिफिशियल वर्ड्स. हेतून अशें दिसना स्मार्ट सिटी आनी पणजे पयली सिटी कितें आसली हेच्या पेक्षा बरी आसली. आतां हांगा हेडक्वॉर्टर्स आसा. हेडक्वॉर्टर्स म्हणजे बरे बरे ऑफिसर हांगा आसा. हांगा आमचे विद्युत भवन म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पयशे भरपाक जे बील जे येतात ते हांगा पणजेकार आनी सरावंडींग लोक हांगा येतात. ते पळयता आसतना हांगा जे लायटीचे कनेक्शन आनी केबल आसा आनी थंयसर मरे अशें उदक व्हांवता सिवरेजचो वास मारता हांगा रावूंक शकना. कालूच आमचो पेडण्यात एकटो भुरगो लायटीचो हेल्पर एकटो इलेक्ट्रीक शॉक लागून एक्सपायर जालो आनी हे उदकान हे भायरी पडलेले आसा. हांगालो गव्हर्मेंटाचो स्टाफ वयता, हांगासून मनीस चलोवंक वयता रस्त्याचेर, हांगा पणजेचे नागरीक चलोवंक वयता आनी अख्खे गोंयचे लोक हांगासून वयता. तर आमी एक सर्वसाधारण जर मनीस जर एक कोणा कडेन कंप्लेंट दिवपाक जर गेलो लायटीच्या ऑफिसा बद्दल तोंडा समोर हेडक्वॉर्टर्स आसा, पोलीस आसा, हांगासून पोलीस येता वयता, पोलिसांक हें दिसता काय दिसना म्हाका खबर ना. पोलीस म्हणजे कोण? आमचेच न्ही. आतां हेडक्वॉर्टर्सात कोणा समोर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट हांगांचा हॉल आसा. हांगा खूब लोक येता. हांगासून पळोवंक गेल्यार कजिनोचे हे आसा, कजिनोक लोक वयतात, बोटींनी वयतात, सगळी कडेन चल्ले. पूण हांगालो जो स्थानीक जो लोक आसा आनी स्थानीक गव्हर्मेंट चलवणारे जो निवडून दिलेलो लोक प्रतिनिधी हांगा आसा, कावन्सिलर्स आसा हांगा, तर तांकां हें दिसना. आमी एक प्रश्न विचारता. आतां आमी डेली उलयतात, मिडिया कडेन लोक सगळे सांगतात, मिडिया डेली कवर करतात आनी सांगता हे सरकाराक आमी निवडून दिल्या उपरांत हांकां हेंचे दोळे खंय वयता आनी कितें जाता तेंच कळना. आमी गोंयच्या जनतेक सच्चेच सांगता आनी मिडिया डेली एक्सपोज करता. पण आतां हांगा हें दाखयलां, काल आमकां हांगा दिसलेले पाट्याचेर अशें सिवरेज ओवरफ्लो जाल्लेले आसा. पण तुमचे कडेन ही बिल्डींग जी कॅपेसिटी जी आसा बिल्डिंगेन त्या दिसाक उदक कितलें व्हांवता, म्हणजे आमी उदक कितलें यूज करता टाकयेक, जे उदीक जे घाणीचें आहा न्ही, आतां संडासाची टाकी उदीक न्हांवपाचें. आतां म्हाका अशें न्हांवपाचें उदीक ना. हे आमच्या गव्हर्मेंटाचे ऑफिस जे बिल्डींग जी आसा, बिल्डींग खूब वर्सां जाली. हे उदकाची कॅपेसिटी कितली आसा टँकाची, म्हणजे सेफ्टीक टँक जी आसा कितली कॅपेसिटी आसा, ओवरफ्लो जातली काय जावची ना हे कोणी पळोवपाक जाय. PWD स्थानीक इंजिनियर जे आसा, हेंचे इंजिनियर आहा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आनी हेंच्यांनी कंप्लेंट दिवपाक जाय. आतां पब्लीक तुमकां कंप्लेंट दितले काय हांगालो इंचार्ज जो बिल्डिंगेचो आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसाचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो इंचार्ज जो आहा तेणी कंप्लेंट करपाक जाय. तांकां लज आसपाक जाय. म्हयन्याच्या म्हयन्यान ते पगार येता काय घेयना, गव्हर्मेंट तांकां पगार दिनात. आतां गव्हर्मेंट म्हणजे कोण? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर जो आसा तेणी पळोवपाचें काय हांगालो इंजिनियर जो आसा हो ताका बेजबाबदार आसा. इंजिनियर हांगाले एक्झिक्युटीव इंजिनियर तो कोण आसा, हांगा सिनियर इंचार्ज जो आहा बिल्डिंगेचे पळयतात तो जबाबदार आसा. तेणी येवन कंप्लेंट दिवपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन काम करून हे घेवपाचें आसता. हांव निशेध करता हे सरकाराचो. हे सरकार फक्त आयज पोलीस म्हणटकूच ते इलेक्शन हेचे फाटल्यान लागलेले, चलनाची दिवपा फाटल्यान लागला. हांकां लायटीची बिलां जी आसा न्ही हांकां ओवर येतात तेजे फाटल्यान आसा. पयशे कशे गव्हर्मेंटाक घेवपाचे, कोणाक फोंडान कशे घालपाचे, कोणाक कसो त्रास करपाचे हे सरकारा कडसून आमी शिकपाक जाय. देव बरें करूं. सर आनीक म्हणल्यार जे बिल्डिंगे सकयल्यान 5 दिवस आसा जेन्ना लोक चलत वयता, एसीचें उदक पडत आसता, ते लोकांक त्रास जातात. तेंचेर कितें एक्शन जावचें म्हणून तुमकां दिसना? ह्या सरकारा कडेन तूं कितलेंय नाग आपट, ह्या सरकाराक तुमी कितलेंय सांगात ते येतले आनी सांगतले अच्छे दिन आएंगे. तांकां लोकांक कितें जालें न्ही, हे सरकारान कितें केलें उपकारता. आमी हिंदू म्हटले काय राम म्हटले काय तेंची पोटां भरली. तेंचे कडेन एसीचें उदीक वचो किंवा नळाचें उदीक वचो नाल्यार गटरान उदीक तेंचें पडलें उपकारता. तांकां हिंदू म्हटले काय तेंची पोटां भरता. तांकां जर BJPक जर वायट जर कितें म्हटलें न्ही तांकां वायट दिसता. हांवूय हिंदू, म्हाका राम जाय, म्हाका रहीम जाय, म्हाका जेजू जाय, सगळें जाय. हांगा कितें जालां न्ही, हांकां देवाचें नांव घेवन हे आपली पोटां भरतात. हांगा तुमी हे BJP सरकार हो भ्रश्ट जनता पार्टीची म्हणटा न्ही, हांकां तुमी कितलीं नांवां दवरात तांकां मरे कांयच म्हटलें ना. दुकराक घातले खमीस आनी केले मनीस म्हणून मनीस जायना. सो तुमकां दिसता गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक वा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट इंजिनियराक खबर ना कशी हे लिकेज जाता ते? ताका पळय इंजिनियर म्हणटकूच तो इंचार्ज जो आसा न्हू ताका अपडेट जो सगळ्यो बिल्डिंगेचो आसा तेजी एरिया बिल्डिंगेन जितले डिझायन केलेली आहा न्हू ऑफिसां डिझायन केलेली आसा न्हू, उदकाचें कनेक्शन, लायटीचें कनेक्शन, उदीक कितलें लागता हांगा, कितलें उदीक लिटर दिसाक जाय हे सगळें तांकां खबर आसा. जाणून बुजून ते निशेध हें करता. पण तांकां कितें जालां न्ही,
तांकां आयतो पगार जाय, तांकां काम करपाचें हें ना, इच्छाच ना. तांकां सकाळी येयले काय कामाक जॉईन जाले काय एक केन्ना जाता काय टायम पळयतात ते. परत दोनांक केन्ना सुट्टा काय वाट पळयतात जेवपाक आनी 5 5:30 ते मेकअप करून जे ऑफिसर आहात ती तांकां केन्ना घरा वचपाची वाट पळयता. तांकां लोकां बद्दल काय पडलेलें ना. म्हयन्याचो पगार तांच्या हातीन पडटकूच जाले. हे सरकाराक हांव म्हणटा अशें म्हणटा. थँक्यू. चाव तुवें सामकी दुदाची आसा मरे. आमी स्टोरी मारपाक स्पेशल हांव लायक करून गेलोलो.